आज न्हू हेंचें नुस्तें घेयलां. ह्यो सगल्यो मानकी 200 म्हणजे मातशें बऱ्यो आहाय अश्यो. मातशें मोट्योय आहाय न्हू, बऱ्यो आहाय. आनी हे बांगडे चार दिले म्हाका तेन 100 रुपीजांचे. आनी हे ताल्ले 50 रुपीजांचे. सो हांवें आतां मातशें साफ केलाय ते. हांव जायत नुस्तें बाराबो हाडून दवरतां कित्याक एवरी डे सकाळ वचों पडटा न्हू तेका लागोन. थोडेशें हाडटा अशें करून कितें हाडटा आनी मागीर साफ करून दवरतां. तें म्हाका बरें पडटा मागीर. जाय तें काण करपा. हे बांगडे म्हाका सदां चडशे बरे मोटे आहाय न्हू ते बेश्टे फ्राय केल्यार टेस्ट लागना तेजो. हांव सदां तेंचे इदर कटलेट नाजाल्यार मागीर सॅलड कोत्तां बॉयल कोन्न नाजाल्यार अशें कोन्न रेशाद मसाला बी तशें करून कितें कोत्तां. सो हेगे कॉमर्स टीव्ही चोवपाचें. सान तेगे आख्खे दिसभर गोंय आसता तो बरो आसतालो सारको. आख्खो वोगोत भायल्यान नेचरांक तेगे हेडपा बोर जातालें. आतां थिंग बॉम्बे करपा कांय ना काम सो तेगे आख्खो वोगोत टीव्ही चोवपा आसता. पेंटिंग्स हे हेल्कना गेले ड्रॉइंग कितले फाट साफ कोन्न कोन्न हांवें काडले पूण तेगे गोड गोडे कोत्तो पोतून तेका लागोन आतां पेशेंट उरना. आतां आसती म्हूण तें कितें कोत्ता तें कोन्न दिया आतां न्हू मागीर एक बाराबरू करपाचें सगलें पेंटींग. हांव आतां सकाळच्यान नुस्तें गेलेलो आतां साफ केलां आनी म्हाका सो आयज हांव शीत आहा पोळी आहा आनी आतां रांदपा सुबेज नाका. आयज म्हाका सोता हांव तें ताल्ले हें कोत्तोलें 7 दिन. मुगे ताल्ल्या 7 दिना रेसिपी न्हू हांवें हेजेर घायलो आहा मुगे चॅनलाचेर. पयलीं हांव हालीं कुकींग रेसिपीज घालता न्हू कुकिंगाचेर चॅनल आहलो न्हू मुगेलें सेम हेचेरू. तेजेर मुगे सगल्यो रेसिपीज आहाय जायते आहाय आनी तेजेर ही रेसिपी आहा मुगेली 7 दिनांची. तुमकां चॅक करपा जाय जाल्यार वचून चॅक कोराय तेजेर आनी ट्राय कोन्न सांगाय बीन कशी लागोत ती. आनी तुमकां न्हू सगल्यांक थँक्यू तुमी मुगे सगळी विडियो चोयताय. तेका लागोन थँक्यू तुमकां आनी म्हाका बरो एनकरेजमेंट मेळटा. सो तुम आतां आनी सुबेज कांय ना. आयज म्हाका एक्चुली मुगे मेशीन ओपन करपा जाय आसलें गोंयसान येयसान हांवें कांय केलें ना आजून पासून. गोंय मुगे एक क्रॅश फुलो तो लास्ट. आतां म्हाका चोवपा जाय मुगे थोडेशें काम दिवपा आहा तरी आयज सायन्स हांव ट्राय करतलें मुगे मेशीन ओपन कोन्न चोयतलें मातशें. तेल घालून गेलोलें मेशीन वयता आसतना तें बरें हें जालां आसतो आतां स्मूथ जालां आसतलें. तें पयलीं साफ करूं पडटा म्हाका सगळें तें तेल घालूं पडटा आनी मागीर घोडे फाल्सान घोडे सामकें स्टार्ट करता हांव. करूंकू जायें कितें दिवपाचें आहा न्हू तेका लागोन करूंकू पडटलें. बॉम्बे येयलो म्हणटकीर जालेलो सारको गोंय उगडास येता. हँगओवर अजून पासून आहा म्हाका जाता गोंयचो म्हळ्यार नो ऑप्शन वी हॅव टू गेट बॅक टू लायफ. सो म्हणून मुगे सगळी तुम विडियो जायत चोयताय पूण मुगे विडियो चोयले जाल्यार तुमकां लायक जाता तुमी सबस्क्रायबूय कोराय न्हू विडियोक आनी म्हाका कितें इम्प्रूवमेंट बीन करूंक जाय तुमी म्हाका सांगाय मागीर ट्राय करतलें. कॉमेंट बीन कोराय तुमी कॉमेंट शेअर आनी सबस्क्रायब कोराय मुगे चॅनलाक कित्याक म्हाका न्हू मोटिवेशन मेळटा. म्हाका जाय जाण कॉमेंटूय कोत्ताय आनी म्हाका जाय जाण सांगताय बीन सो म्हाका न्हू हांव आय गेट मोटिवेटेड वीथ ऑल ऑफ यू. कित्याक म्हाका तुमी चोयताय तेजेरूच कोट्टा की जाय जाण चोयताय म्हणून लायक जाता म्हणून तुमी चोयताय आसली न्हू तेका लागोन म्हाका मोटिवेशन मेळटा. सो तुमी म्हाका कॉमेंटानूय सांगाय तुमगेलें कितें आनी लायक काल एक्चुली काल हांव न्हू कोणागे विडियो चोयतालें एक युट्यूबरा गेलो मारियो मोनिका तो गोंयचो हांव तेगे जायते दिसान फॉलो कोत्ता आनी काल तो लायव्ह येयलो तेदोनू तेणें मुगे कॉमेंट वाचिलो आनी हांव हॅप्पी जालें की तो मुगेलो विडियो चोयता म्हूण. सो थँक्यू मारियो एंड मोनिका एंड आय लव वॉचिंग युअर विडियोज तूं न्हू सामको एंटरटेन कोत्ता. कितलें अशें करून कितें सॅड बीन आहलें न्हू तुगे विडियो चोयन म्हाका एक एंटरटेनिंगा एक हें मेळटा बरें. सो थँक्यू सो मच मारियो मोनिका फॉर वॉचिंग माय विडियोज. आतां न्हू म्हाका मातशें पोस्टां काम आहलोलें तें बेगीन काबार केलें ना आतां मातशें भायर सोदता. आयज म्हाका कोणा चोवपा वचपा जाय. आमगे बिल्डिंगांत न्हू कोण बरो ना हॉस्पिटल आहा थंय ऑपरेशन केलो आहा सो ते चोवपा लागोन हांव नानावटी वयता.
Play for me? Whose house? Whose house? I got my. Huh? Kitty Mountain house, no? वरान न्हू हें केलोलें And fun. 12 around 40 to 12 हांव पावलोलें हॉस्पिटलांतल्यान परतून घरा आनी मागीर थिंगसान बायसो तुला म्हाका भयणीगे फोन येयलो आतां यो म्हूण सांगपाक ताका एक पाट कॉल जाल्यार पुरो ताका मेसेज एक लागना यो ते यो म्हणटा रोखडे पण जायत पाट वयता हांव आतां तरी म्हाका टायम मेळना तेंगे थिंग वचपाक कित्याक म्हाका शिंवपाचें बीन आसतलें ताका लागून म्हाका टायम मेळना आनी आतां गोंयसान येतलें न्हू आतां फर्स्ट टायम वयता तेंगे थिंगा सो मागीर हांव घराक येवन बेगीन मातशें न्हेसोत बीन आनी हेल्थनाकूय रेडी केलो आनी मागीर आतां भायर सरलो आतां म्हाका स्वता ट्रॅफीक डिपेंडींग ऑन द ट्रॅफीक तूं लागता तो टायम खबर ना हाफ एन आवर एश लागत म्हाका आतां म्हाका स्वता ऑलमोस्ट 42 वन जाता आतां पळयता कितल्या पावता एटाय ट्रॅफीक आसना मातशें ओन आसता सायन्साचें आनी मॉर्निंग टायम मातशें सोबीत आसता सो लेट्स गो टू सिग्नलाचेर न्हू तागे बच्चन बंगलो आतां एक हांव गेलो चोयता ट्रॅफीक ना जाल्यार पावपाना थिंगा रायट हँड सायडीन बॅरिकेड लायलो काय तो Really? Yeah, we are reaching now. That would be. 5 minutes will be. Yeah, Mama, 10 to 3 minutes. Yeah. आता ऑलरेडी पावला आमी जू बीच म्हाका सुद्दां 3-4 मिनटान पावता ती भयणीगे थिंगा थिंगसान सारकें भोगलें तांकां हांव न्हू आतां मुगे विडियो एंड कोत्ता आनी हो मुगे दोन ओ 3 दिसां कंटिन्यू हा विडियो मुगेलो सो सुबेज म्हाका कांय शूट करूं मेळोना मातशें बिजी आसलोलें आनी हेजे फाटल्यान न्हू हांव तुमकां एक एंड कोचनी पयलीं न्हू एक रेसिपी शेअर कोत्ता तेदो हांव गोंय आहलो न्हू तेदो हांवें शूट केलो ती सो हांव आतां तें एडिट कोत्ता सो म्हाका मामिगे उडास येयलो आनी गोंयच किचन चोयन म्हाका गोंयच उडास येयलो सो एनीवेज तुमी थँक्यू एवरी वन फॉर सपोर्टिंग माय चॅनल गॉड ब्लेस एवरी वन अँड टेक केअर एवरी वन बाय बाय ह्यो कुल्ली हांवें आतां लोटले गेल्ले न्हू त्यो आतां हांव रांदिता आनी तेजी बेश्टी सिंपलशी रेसिपी हांव कोत्ता नाल्ल घालून तुमकां हांव शेअर कोत्ता ती रेसिपी आतां ते बऱ्यो हाय न्हू ह्यो 500 म्हणल्यार बहुत दिले दिसता म्हाका तेणें
सगळ्यो आहाय अश्यो व्हडल्यो खाली 2-3 मातशे ल्हान आहाय हांव मातशें त्यो साफ कोता आनी मागीर तुमकां दाखयता रेसिपी ह्यो कुल्ली न्हू हांवें मातशें साफ करून मातशें बॉयल करून घेयलाय पयलीं बॉयल केलाय कित्याक मागीर सुबेज शिजोवपा नाकाय न्हू ताका लागून 3-4 मिनटां अशें मातशें स्टिमा भाशेन केलां आनी आतां न्हू हांव सोय सोय मातशें भाजून घेतलें सोय आनी पियाव हितून सोय आनी पियाव आहा तो मातशें रोस्ट कोतलें आनी हांवें घेयलां 2 टेबल स्पून कोरिएंडर 1 टीस्पून जिरा एक इलायची आनी एक सिनेमन स्टिक आनी थोडेशे पेपर आनी लवंग घेयलां आनी हो पियाव मागीर फोडणा घालपाचो कढीपत्ता बराबर सो आतां हें न्हू हांव मातशें भाजून घेता थोडो वगत रोस्ट कोता मातशें ड्राय रोस्ट आनी मागीर हो सगळो आख्खो मसालो वांटून घेवपाचो आतां सोय काडले उपरांत न्हू हांव हे ड्राय मसाला आहाय ते मातशें रोस्ट कोता कोरिएंडर जिरा आनी सिनेमन हें सगळें आनी तितून हांव थोडीशी कढीपत्ता घालता रोस्ट जावपाक हितून न्हू आतां इल्लोसो हल्दी पावडर घालता हांडटा आसतना आनी एक पेस्ट हांडून घेता आनी हितून इल्लेशें हांव हें घालतलें आतां टॅमरीन हिंग न्हू तेल हांवें मातशें हितून तेल घायलां इल्लेशें आनी तितून हांव इल्लेशें मस्टर्ड घालता पयलें तेल गरम जालें म्हटली आनी थोडीशी कढीपत्ता घालता आनी कांदो कातलोसो घालता एक हिंग कांदो जालो म्हणटी न्हू हांवें एक टीस्पून अशें जिंजर गार्लीक पेस्ट घालता हांवें हांडपा घालून ना ताका लागून आतां घालता भाजता मातशें हो जिंजर गार्लीक पेस्ट न्हू आतां मातशें बरो भाजला आनी तेगे कच्चापण आहा न्हू तें गेलां आनी मागीर तातूंत नाही हितून आंटलो सोय आहा ती घायल्या सगळो मसालो हेची ग्रेवी जाय तेश कोन एडजस्ट करूं मेळटा तुमकां जाय तेश कोन पातळ करूं मेळटा नाजाल्यार दाट जाय जाल्यार दाट दवरपा मेळटा आनी मागीर न्हू हितून अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट घालपाचें एक पाटी हितून मातशें बॉयल येयलें न्हू मागीर हांव तितून ते क्रॅब आहाय ते ऍड कोतलें ते ऑलरेडी बॉयल्ड आहाय न्हू ताका लागून हांव ते सुबेज पयलीं मातशें म्हणटी 5 मिनटां दवरतलें आनी मागीर गॅस बंद करतलें